म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी केन्ना ना केन्ना कोणाक ना कोणाक आमी रावता. आवय बापूय आपलीं भुरगीं शाळेक सावन परत घरा येतलीं हे आशेन आपल्या भुरग्यांची वाट पळोवन रावतात. भुरगीं आपली आवय बापूय सर्विसेक तावन केन्ना घरांत परत येतलीं ताची वाट पळोवन आसतात. आमची कोणूय घरचीं परदेसांत जावं सर्विसेक लागून वा शिकपाक लागून आसलेलीं परत गांव घरा परतुचीं आसा तेन्नाय घरचीं तांची वाट पळोवन रावतात. मोगाचें इश्टानो, जेन्ना आमी आमच्या घरच्यांची वाट आमी पळयता, आमच्या सोयऱ्यांची वा इश्टांची वाट आमी पळयता आनी तांकां ताचे येण्याक आमी रावता, तेन्ना आमी एका वॉल्तेरार बसलेल्या भाशेन आमी रावना, पूण आमी जागृतायेन फावो पुरती तयारी करून तांकां घेवंक आमी रावता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी जेन्ना एक नवें सेवाधर्मीक वरोस सुरू कोत्ता आनी त्याच बरोबर क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरता, तेन्ना पवित्र सभा सेवाधर्मा वरवीं आमकां कोणाक तरी रावूंक फावो परती आमी तयारी करूंक आमकां जागोयता. आनी ह्यो जो आसा तो सोडवणदार, ताका आमी फावो पुरती आमी तयारी करून जागृतायेन ताका मेळूंक आमी तयार रावूंक आमकां पवित्र सभा आपयता. आयज जेन्ना भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या पोरबेक तयारेच्या 8व्या दिसा आमी आसा, तेन्ना आयच्या सेवाधर्माचो विशय आमच्या सुमयाक आमी जागृत संदेशकारां कशीं आमी मेळूंक तयार आसूंक आमकां जागोयता. आनी कितें भाशेन आयची वाचपां आमकां ही जागृताय आमच्या जिवितान सांबाळूंक आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप आमी जेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. जेन्ना जेरमेस प्रवाद्यान हो संदेश देवाचो पोरगोट केलो, तेन्ना इस्रायल पोरजा बाबिलोनियेंत गुलामपण भोगताली. नेबुकदनेझार हे बाबिलोनियेच्या राजान आपले फौजेक सांगाता घेवन जेरुसलेमाक वेढो घातलो. जेरुसलेम आपल्या ताब्यान केलें आनी इस्रायल पोरजेक गुलामपणान निर्वाशीत कोशीन एक्झायल इन बॅबिलोन तांकां व्हेली. आनी असली दुर्दैवी परिस्थिती इस्रायल पोरजेचेर उपरासली तेन्ना एके भाशेन ही पोरजा बोरवासून आसलेले भाशेन ती जाली. आनी तेन्ना बाबडीनो, जेरमेस प्रवाद्या उदेशी देव आपलो संदेश पोरगोट कोत्ता. हो संदेश जावन आसा इस्रायल पोरजेक बोरवासो दिवचो संदेश. आमी आयचे पयले वाचपान आमी आयकलां, कोण परी देव म्हणटा, दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. तो आपल्या देसांत प्रमाणीक आनी सुपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या फुडें तो म्हणटा, त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातोलें आनी जेरुसलेम भिरांती विणे जियेतोलें. दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. ह्या उतरांनी एके भाशेन देव आपलो सोडवणदार हे पोरजेक भासायता. ज्या सोडवणदाराची वाट पळोवन इस्रायल पोरजा आसली, कित्याक ती आतां गुलामपण बाबिलोनियेन भोगताली आनी सोडवणदाराची वाट पळोवन रावताली. आनी देव तांकां एके भाशेन ही भासावणी दिता की आपूण एक सोडवणदार पाठयतलो दाविदाचे कुडयेंतलो. आनी आमी जाणाव देवान केल्ली भासावणी ताणें पाळली जेन्ना आपल्या एकल्याच पुता जेजूक सोडवणदार कसो दाविदाचे कुडयेंतल्यान ताका पाठयलो. ताच्या पयल्या येण्याचोय आमी उगडास कोत्ता जेन्ना ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी आसा,
पूण त्याच बरोबर जेजू नव्यान येतलो, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुन्स बी करूंक येतलो. हो भवार्थाचो गूड आमकां उगडास कोत्ता. जेजू व्हडे पोदवेन मोहिमे बरीत जावन कुपांतल्यान देंवून येतलो. ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां लुकास आमकां सांगता. जेन्ना जेजूचें दुसरें येणें जातलें, प्रितुमेचेर आनी अंतराळाचेर भिरांकूळ खुणां दिसती पडटल्यो हाची खबर जेजू आमकां कोत्ता. अशें म्हणटाना जेजू एके भाशेन आमच्या काळजांत भिरांत घालूंक सोदिना, पूण आपलें दोबाशीक येणें जेन्ना जेजू मनशाचो पूत दोबाज्यान कुपावेल्यान देंवून येतलो तेन्ना जेजू आमकां म्हणटा, हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. एके भाशेन जेजू सांगूंक सोदता, वय जेन्ना हांव येतलो तेन्ना भिरांकूळ गुण्यो घडटल्यो, खुणां दिसती पडटल्योत, पूण तुमी येवपाची गरज ना, कित्याक हांव येतलो, तुमचे मदें हांव येतलो तेन्ना तुमकां हांव सोडवण एके भाशेन सुपूर्णायक पावोंक येतलो. देखून तुमी म्हज्या येण्याक बोरवाशान भरून जागृतायेन तुमी तयार रावची. हो संदेश बाबडीनो जेजू आमकां शिव वर्तमानांतल्यान आमकां दिता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो तेसारोनीचे पवित्र सभेक हो बोरवासाचो संदेश दिवन तो तिका म्हणटा, सोम्याच्या येण्याक तुमी नितळ निर्मळ काळजान पवित्रतायेन आनी देवाच्यो आज्ञा पाळून अदी करून एकामेका सभे मोगान जिवन सोडवणदाराक तयार जावंक तुमी वावुरचें. हो संदेश आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमच्या कानार सादता तेन्ना आमी ह्या आमच्या सोम्याच्या पयल्या येण्याक आमी आमची तयारी करता तेन्ना सोमी व्हडा दोबाज्यान मोहिमेन येतलो, ताज्याय दुसऱ्या येण्याक फावो पुरती आमी तयारी करूंक वावरुया. आनी बाबडीनो जेन्ना ह्या क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतारा बरोबर एक नवें सेवा धर्मीक वर्स आमी सुरू करता. दर वर्सा आमी सेवा धर्मांत पोरगोड जातलो देवाचो संदेश आमकां तेंच करूंक आपयता. आमच्या काळजा मनाची खरी नवसोनी आमी करून आमच्या सोडवणदाराक मेळूंक आमी पुर्ती जावंक आमकां सेवा धर्म एके भाशेन जागोयता. आनी सेवा धर्म आमच्या जिविताची, क्रिस्ती जिविताची जावन आसा जोर आनी तेंगशी. द लिटर्जी इज द सोर्स अँड समिट ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ. जशी बरी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमचें जिवीत आमी सेवा धर्मान हाडटा आनी सेवा धर्म आमच्या जिवितान व्हरता. तर जे कितें सेवा धर्मान आमी समोरमणी करता आमच्या जिविताची, ती समोरमणी खरेंच जावनी आमच्या जिविताची नवसरणेची, जाचे वरवीं सोम्याक मेळूंक आमी पुर्ती आनी जागृत आमी आसतल्या. असल्याच बोरवाशाच्या भावनांनी भरून आमच्या सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जावंक आनी ताका आमी ताच्या येण्या सोमयार आमी जागृत आनी पुर्ती आमी मेळूंक आमकां जण एकल्याक त्याच जेजूची कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागून घेवया.